प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वा विसवोर बोर्ड 38 ते 42 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 38 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर घडलें तें हें. आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्था नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनीमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांया कडेन बसून रावली. पूण मार्था घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडना. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका. आनी परती पालून सोम्यान म्हणलें, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूंची म्हूण दासती तुका. थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो वेंचून काडला आनी कोणूच तिच्या लागचो तो काण घेवचो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जे शिवर्तमान आयकलां तातूंत आमी पळयता की जेजू मार्था आनी मोरयेच्या घरा वेता. आनी कितें घडटा जेन्ना जेजू कोणाच्या घरा वेतालो, तो घरा कोणाच्या वेता फकत चाय आनी कॉफी आनी कितें जेवण करपाक वेतालो काय? तो वेतालो थिंचर तांकां शिकोवन दिवपाक, देवाचें उतर तांकां सांगपाक, देवाच्या उतराची सजमणी दिवपाक. आनी तीच भाशेन मारिये आनी मार्थाच्या घरा आनी तांचो भाव लाजरस म्हणून आसलो, तांचो आमीग आसलो जेजू. आनी जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलो ताचे कडेन खूब आमीग आसले, जो लोक ताचे देवाचें उतर आयकताले, जे ताचे पाटलावदार आसले. आनी तेच भाशेन ही फामील मार्था, मोरी आनी लाजार म्हणून एक फामील आसली, दोगां भयणो आनी एक भाव. जेजू आयच्या शिवर्तमान तांच्या घरा येता. आनी भाव भयणीनो, कोण आमच्या घरा येत जाल्यार आमकां सदांच खुशालकाय जाता. आमी तांकां जेवण कोत्ता, तांकां सँडवीच कोत्ता, पॅटीस कोत्ता, क्रोके कोत्ता, कॉफी कोत्ता, कोल्ड ड्रिंक दिता, जेवणाक आमी तयारी कोत्ता. पूण जेजू दुसऱ्या भाशेचो आसलो. जेन्ना तो कोणाच्या घरा वेतालो ताका जाय आसलें तो लोक ताका आयकोपाक, ताका जाय आसलें देवाचें उतर ताका सांगपाक, ताका जाय आसलें देवाच्या उतराची सजमणी दिवपाक, ताका जाय आसलें देवाच्या राजाची जे देवाचें राज चलता तें ती सजमणी दिवपाक. आनी मार्था जेन्ना जेजू घरा येता तांच्या, ती इतल्या कामार बुडलेली आहा. ती जेवण कोत्ता, ती सगल्यांक सँडवीच दिता, जेवण दिता, चाव दिता, कॉफी दिता, खूब वस्तू दिता. आनी मोरी जी तिची भयण आसा ती जेजूच्या पांया कडेन बसोन ताका ती आयकता. आनी मार्था हें पळोवन एकदम रागभरीत जाता आनी जेजूक म्हणटा, तुका कांय पडना, ही म्हजी भयण म्हाका कसलोच आदार दिना आनी तूं फकत तिका कांय म्हणनाय म्हाका आदार दिवपाक. हें कळ्ळें? आनी भाव भयणीनो, जेजू माता कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? तो सांगता, वय हांव एकदम खोशी तूं इतलो काम कोत्ताय म्हूण, तूं आमकां सगळें जेवण दिताय म्हूण. आनी हांव तुजे भयणीक सांगता, ही भयण बिश्टी हांगा बसल्या कांय काम करिना अशें म्हणटा काय? ना भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा? माथा माथा म्हणटा, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका. थोड्याच वस्तू पुरो. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. आनी कसली गरज ती? एकूच गरजेची गरज कितें ती बाय भयणीनो? की कोण तांच्या घरा येत जाल्यार, जेजू येत जाल्यार ताका उतर शिकोवंक, ती बसोन थिंचर ताका आयकोपाक. आनी माता कितें कोत्तालें? माता फकत तयारी कोत्तालें पूण गुणगुणटालें. आनी भाव भयणीनो, माता देवाचें उतर आयकोनासतना सगलो दुसरो वावर करताली. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी इगोर्जेक वेता, आमी रितीराक वेता, देवाचें उतर आयकोपाक वेता, आमी देवस्पण करपाक वेता,
कितें कोत्ता काय आमी जेजूच्या पांयां जे आमकां कोण शिकयता तें आमी आयकोता काय आमी सगल्यो वस्तूंनी आमी एकदम एके भाशेन आमी कामान बुडलेलीं आसता आमकां ते इगोर्जेन कितें करूंक जाय ते बांग दितो करूंक जाय तें सावंड सिस्टम पळोवंक जाय हें पळोवंक जाय तें पळोवंक जाय जेवण भायर कितें विकोंक जाय तें पळोवंक जाय आनी केन्ना पयशे इकट्टे करूंक जाय ते आमी पळयता आनी खूब वस्तूंनी आमी बुडलेलीं आसा पूण देवाचें उतर आमी आयकना देवाच्या उतराची शिकवण घेना आनी आमी आतां जें काम कोत्ता गुणगुणटा हाचेर हाड उलयता ताचेर हाड उलयता आमी सदांच कांय खुशालकायेन तें काम करिना आनी हें बरें काम करूनय आमकां ताचो कसलोच फायदो आनी कसलेंच बरें फळ मेळना कित्याक गाय कित्याक भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी देवाचें उतर आयकता देवाच्या उतराची सजमणी आमकां मेळटा पवित्र आत्मा आमकां सांगता हें काम कर तें काम करिनाका तें काम कर हें काम करिनाका आमकां तो सांगता कितें करूंक जाय तें कितें ना करूंक जाय तें पूण आमी भाव भयणीनो आमकां जाय सगल्यो वस्तू करपाक कित्याक आमी सजमता की इगोर्जेन वा कितें आमी काम केलें जाल्यार देव आमकां खूब बेसांवनी भरतलो ना भाव भयणीनो आमच्या कोन्या वरवीं तो आमकां बेसांवनी दिना आमच्या मोगा वरवीं तो आमकां बेसांव घालता जें आमी काम कोत्ता मोगान कोत्ता जें पवित्र आत्मा आमकां सांगता पवित्र आत्मा आमकां सांगता तें आमी सदांच आयकोन करीत जाल्यार तें आमी मोगान कोत्तेले कित्याक आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे काम करतले आनी ती बरीं फळां हाडपाक तोखतात तसलीं फळां हाडपाक आमी वावर करतले नातर बाबडे आमचे सगळो वावर जो कोत्ता आमी सगळें जें देवस्पण कोत्ता सगळें जें आमी दुसऱ्यांक आदार दिता तो कसलोच फायदो जावचो ना कित्याक आमी फकत तें कोत्ता गुणगुणून आमी इतले आमी कश्ट घेता पूण ताचें कसलींच फळ येना तें मोलादीक जायना आनी देखून बाबडे आयज मोरये भाशेन आमी जेजूच्या फुडें आमी बसोया ताजें उतर आयकोपाक आमी शिकोया आनी पवित्र आत्मा कितें सांगता तेंच आमी करुया आनी मार्था भाशेन जें इतल्या कामांनी बुडलेलें ताजे भाशेन आमी सोडून आतां आमी ताज्या उतरा जेजूचें उतर पाळपाक आमी आयज सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता